40 दिसाची अरण्याक यात्रा कोत्ताना ताणे उपास केलो आनी मागणी केली. तो आपल्या तायण्या सोबी ओकोन रावलो. ताणे आपलो सॅक्रिफायस करूंक तयारी केली आनी आमकां आपल्या मनान धरून आज आमी 40 दिसांची यात्रा करतना आमी मागणे आनी उपास करतात. आमकां नाकारून जिविताची बदलणी करून आमची काळजां आमची मनां आमी तयार करतात आनी ताचोच उगडास करून आमचे पासत कश्ट माडे सोंसल्यात देखूनच आमकां जिवीत फावो जालां. आनी ह्या जिविताची समजणी आमी करतना ताणें आमकां हें जिवीत जोडून घेतलेलें आसा आनी आयच्या दिसाक आमी ताच्या सुत्राचो उगडास आमच्या जिवितांत करुया. पोट पुस्तकाचेर बरयलेलें आसा तें हे उड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतली भास सोदतात त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. ओय म्हज्या भावा भयणींनो, आमी आमचें जिवीत दुसऱ्याक दिवन आमी अदिकूय बरेपण करूंक अदिकूय चड दिवूंक आनी ताका मान रेस्पेद दिवूंक आमकां आयच्या दिसाक उलो मारलो आसा. देखूनच ताची उतरां आमकां उगडास करतात. ताचें पुनर्जन्मपण म्हणल्यार बळ अणभवूंक ताच्या कश्टांक वांटो घेवंक ताच्या मर्दान ताच्या सारको जावंक इतल्याकूच हांव अंतरेकतां.